वर्साचो 7थो काळ, तिसरें सातोळें मुंगळार. मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान, अध्याय 3 वळी 31 ते 35. जेजूची आवय आनी भाव भयण पावून सरली आनी भायर रावून तांणी ताका आपोवंक धाडले. ताचे भोंवतणी खूब लोक बसुल्लो आसतना असो ताका निरोप दिलो, पळय, तुजी आवय आनी तुजी भाव भयण भायर आसात आनी तुजे कडेन उलोवंक सोदतात. आनी ताणें तांकां असो प्रतिपाळ केलो. म्हजी आवय आनी भाव भयण कोण? आनी आपले भोवती बसुल्ल्यांचेर नदर भोंवडावन म्हटलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयण. देवाची खोशी करतात तोच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणली तुका क्रिस्ता.